बापा आज कितें खातीर बसला तुमी आज कितें इशू? एक्चुली म्हयन्या पयलीं आमी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन गेल्ले कितें तर गोवा मायल्स स्क्रॅप करपाक लागून किंवा जे सोयीस्कर कितें तांकां हें सोपस्कर कितें हें आहा तेंचे कडेन आमी विचारपाक गेल्ले तेजें इल्लिगली चलता म्हणून. तेन्ना तेणी सांगलें आमी 1 म्हयन्याचो अल्टिमेटम दिल्लो तांकां आनी तेच्या नंतर आमचे सगळे टॅक्सी बांधवांनी सांगलें की कितें तरी आमी तर सपोज हें जायना जाल्यार धरणां धरतले. आनी एक्चुली आमी 1 तारखेक वचपाक आहले. 1 तारखेक जालें कितें मॉन्टी इस्टर, गूड फ्रायडे, मागीर इस्टर येयले तेका लागून आमी ती मातशी एक्सटेंड केली 5 तारखेक म्हणून सांगलें. 5 तारखेक एनी हाव मातशें गव्हर्मेंट ऑफिसांनी मातसो कळाव जालो आमकां तें परमिशन मेळपाक. राती तें लेट मेळ्ळें आनी लेट मेळ्ळ्या कारणान कलेक्टरांनी आमकां थोडे SOP घालून दिले. तुमी आझाद मैदानार कोविडाचें हें वाडलां किंवा हें जालां तें म्हणून SOP थोडे दिले. कितें तरी धरणां धरणी धरतले जाल्यार म्हणलो तुमकां बल्कान घेवंक मेळचें ना म्हणून आयज आमी कितें केलां सुरवात करता आसतना थोड्या दिसून केल्या. थोड्यांनी भाडी घेतलेली किंवा थोड्यांनी गाडयो रेंट कार बायक दिल्ले आहा तेंचे कडेन आमी विनंती केल्या थ्रू मिडियाच्या कितें तर त्यो हाती परत घेवच्यो. 2 दिसाचो अल्टिमेट दिला. 8 तारखेच्यान हें जें आंदोलन आहा तें तीव्र जातलें. तेन्ना ह्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या कोणाक तर पावूंक ना जाल्यार ह्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्या टॅक्सी बांधवांक आख्ख्या होल गोवाचे जे ट्रान्सपोर्ट कन्सर्न आहा तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करताय म्हणून सांगून करतलो. हितून तितून जो पर्यंत आमकां जें कितें आमी मागलां कॅब एग्रिगेटर हे आमी गोंयांत कोणाक कदापी खपोवन घेवचे ना. हेन्सफोर्थ कोणें आमच्या भावाचो सुद्दां काडलो जाल्यार तेजेर सुद्दां आमचो ओपोज आसतलो. हें सांगपाक लागून आमी आयच्यान हें धरणां चालू केल्लें आसा. आतां गाडयो बंद आसतल्यो तुमच्यो? गाडयो बंद आतां सद्या 2 दीस आमी तांकां दिल्या जे कोणाचें कंटिन्युटी आहा किंवा पयलें बुकींग केल्लें आहा तें 8 तारखेच्यान टोटल गोवा हो पॅरलायज जातलो. 8 तारखेच्यान टोटल बंद? 8 तारखेक टॅक्सी रस्त्यार येवची ना? टॅक्सी रस्त्यार चलोवची ना? टॅक्सी चलोवची ना म्हणजे पॅरलायज सगळेच हांगा आसतले जाल्यार टॅक्सी चलयतलो कोण? कितले दीस तुमी हांगा बसतले? जो पर्यंत आमकां न्याय मेळना तो पर्यंत. ही फावटी आमी फाटीं घेवपा येना. कितें न्याय म्हणजे कितें? न्याय म्हणजे कॅब एग्रिगेटर हे गोंयांत आमकां नाकाच. कळ्ळें तुका? जर सरकारान गोवा मायल्स स्क्रॅप करूंकच ना जाल्यार गोवा मायल्सूच न्हू तो अपना भाडा काय कोण तो आनीक येयला न्हू. तेणी मदीं एलिगेशनूय केलें आपूण 2 करोड दिता हें दिता हें सगळें फेक न्यूज पळय तेणी केल्या न्हू. आनी तो तर आतां 2 लाख आमकां दिता मिनिस्टरांक MLAंक 2 करोड दिता जाल्यार तो मिनिस्टरांक कितले खावयले आसतले कोण जाणा. पूण आमकां जे भायले येवन आमच्या गोंयाचेर राज्य करतले कितें स्थानीक आमी भुमीपुत्र आहा तांकां तर लोकल बिजनस आहा ते आमकां मेळना जाल्यार आमकां फायदो कितें तेजो? तें आमचें आदिसानूच आमच्या एन्सेस्ट्रलान बाबा ही टॅक्सी चलोवन जें टुरिजम सांबाळलें आहा तें आमचें हातीन जाय. एक्चुली हो डिमांड हो आमचो आतांच ना. हो डिमांड जो आसा पळय लास्ट 3 वर्सां जाली हो डिमांड आमचो आसा. कॅब एग्रिगेटर गोवा मायल्स तुमी तरी पयला आसतलें लास्ट एसेंब्ली 25 दीस एसेंब्लीन आमी येवन सांगताले. लास्ट 12 पर्यंत रावले की आमचो कितें तरी रिजल्ट येतलो. तेंच्यांनी हेवटेन आमी हें करता म्हणून हेवटेन तेंच्यांनी पास करून घेतले एसेंब्लीन. कित्या खातीर? हो धंदो केल्लो कोणी गोवोरमेंटान करून दिल्लो हो लोकलांनी केल्लो धंदो. आनी तुमकां जर गोवोरमेंट जॉब दिवपाक जायना जाल्यार आमी तुमकां जर गोवोरमेंटाक जॉब दिवपाक आसले जाल्यार आमी हें करपाक नासले न्हू. तुमकां जॉबूच दिवपाक जायना गोवोरमेंटाक. आमकां जॉब दियात गोवोरमेंट आतां तुमी जॉब काडल्या पळय ते तुमी सेटींग करून सगळे पयशे ते घेवन तुमी जॉब दितले पळय ते आमकां दियात जॉब. आमी टॅक्सी सोडटा सगळे घरान आमकां एक जॉब दियात चला. ते तुमचे कडेन जायना. हांव इतलेंच मागता सरकारा कडेन जे आमी आयज हो गोवा मायल्स जे कॅब एग्रिगेटर्स आहा आमी हांगाचे उठपाक ना जो मेरेन तुमी आमकां आन्सर दिनात. हे स्क्रॅप जाले जावं कितें म्हणून लास्ट टायम तुमी पळयला आमी खूब गजाली एका मिनिस्टरान आमचो मिनिस्टर एका MLAन आनी डेप्युटी स्पिकरान हांगा येवन बरोवनूय दिले आपूण रिजायन जातलो म्हणून. आयज पर्यंत जालो ना. कित्याक? आमी विश्वास धरलेलो पूण आयज आतां विश्वास ना. तेन्ना हो इशू तुमचो चालू आसलो खूब पयलींची गजाली. तेन्ना अशें तुमी हेचेर येयल्लेले की अशें रिजल्टाचेर येयल्ले की टॅक्सी कारूय तुमचो स्वताचो आपलो ॲप काडटलो न्ही आनी मागीर तो इशू थंयसर थंडावलो. ना आमी ॲप काडटलो न्हू. तेंच्यांनी कितें सांगलेलें आमकां तुमी ह्या ॲपाक ट्राय करात. हे थोडे जाण जॉयन जावन ट्राय करात म्हणून तेंच्यांनी सांगलेलें ट्रायल बेजीस. सो तांकां म्हाका एक सांग 500 लोकांक आमी इतले 20,000 22,000 टॅक्सीकार तांकां आमी कित्याक म्हणून जॉयन जाता.
आमी जर जॉईंट हे एक कोण तुमकां सांगलेलें म्हणजे आमी स्पेशल आमचो ॲप करतलो हय हे टॅक्सी कार तुमचेच टॅक्सी कार ना आमचे टॅक्सी कार ना आमी टॅक्सी कार सीएमाक जेन्ना सगळे जाण एक हे गेले डेलिगेशन घेवन गेले तेणी आमकां एक एश्युरन्स दिल्ले मरे गोवा मायल्स आमच्या हॉटेलान येवची ना म्हणून आमकां सांगलेलें पर्सनली जेन्ना भायर येयलो आनी तेणी दुसरो स्टेटमेंट दिलो तुका हो स्टेटमेंट दिलो म्हणून कोणी सांगलो तूं आसलो पर्सनली हे स्वता सीएम उलयल्ले सीएम कितें सांगता हांव तुका तें सांगता मरे सीएमान सांगलेलें हॉटेलान पिकअप दिवचो ना म्हणून भायर येयलो आनी सांगलें आपूण तें उलोवंक ना म्हणून तेन्ना चर्चिलानूय सांगलेलें चर्चिलानू सांगलेलें आमी हे स्ट्रायक फाटीं कित्याक घेतलेलो तेंच्यांनी सांगलेलें गोवा मायल्स एअरपोर्टाचेर नाल्यार खंय तरी ऑपरेट जातली लोकल हितून तुमच्या हॉटेलान येवचें ना म्हणून आमी फाटी घेतलो आमी सगळे पयलीं भितर आसले चर्चिल आसलो रेजिनाल्ड आसलो दयानंद सोपटे येयला मागीर पवन गेलो पळय तेन्ना तुमकां तेणी पयलीं भितर लायला चला भायर आतां आमी डिस्कशन करता आतां हे फावट तुमी ताका प्रेस करा सर तूं भितर एक सांगता आनी भायर येवन फटींग उलयता खातीर मिडियाक आमी हांगाच रावता अशें सांगा ताका आनी ते सगळे लायव्ह दवरुया आमी बाबा कितें उलयता आनी कितें उलोवप जायना तें जाल्यारूच चलतलें तें सारकें तरी तुमच्या माध्यमांतल्यान हें सांगतात तांकां तर डिबेट करपाचें आहा आमी जायते फाटी तांकां लरकारल्या तुमकां जर आहा फेस टू फेस डिबेट करुया आयज आमी आझाद मैदानार तुमी 40 आमदार घेवन या आमी डिबेटीक तयार आहा ओपन डिबेट जावनी ते एसीन बसयताय 4 बोडकां घेताय आनी तांकां फाल्यां सकाळीं आमचे टॅक्सीवाले तेंच्यांनी कितें करून येयलें कोण जाणा सेटींग करून येयलें हें आमकांय हें घेवपा ना आतां तर जातली ओपन डिबेट जावनी जाता जाल्यार तेणीन हॉल बूक करचें जाल्यार आमी हॉल बूक करता 40 आमदारांक घेवन जेवचें वन बाय वन हें करूया तेंचें कितें डिस्कशन जातलें न्हू तेन्ना तुमी थंय फुडें लायव्ह जाय तुमी लायव्ह जाय